सबस्टेशना खातीर तोडपाचे असले 2670 झाडां। NGOची हरकत याचिके उपरांत हायकोर्टान धाडली नोटीस। कांद्याच्या वाडट्या दराक विरोध करपा खातीर महिला काँग्रेसीन चालूच दवरला कांदो आंदोलन। मडगांवां उपरांत पणजेच्या मार्केटा भायर मांडलो महिला काँग्रेसीन कांद्याचो पसरो। परतून एक फावट गोवा कस्टमान धरले भांगर। दुबयच्यान मुंबय वयतल्या विमानात सीटा पोंदाल्ली पयल्यो भांगराच्यो काणयो। गोवा 365च्या खबरां चित्रात येवकार। हांव जवाहर बर्वे। पळयत आयच्यो खबरो विस्तारान। आधी सांगलेल्या प्रमाण दक्षिण पश्चिम रेल्वेच्या डबल ट्रॅकिंगाच्या कामाक विरोध करपा खातीर सोमारा चांदोर वाठारात कितलेशेच NGO, सामाजीक वावुरपी आनी राजकारण्यांनी धडक मोर्चा व्हेलो। लोकां खातीर कोळशेची येरादारी जिणे मरणाचो विशय जावन रावल्या। पूण पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान हे आंदोलन राजकीय आंदोलन अशें म्हटलां। तांकां चड भाव दिवपाचो ना, काब्राल म्हणटा। कोळसो येरादारी आनी ते खातीरच्या डबल ट्रॅकिंगाच्या कामाक गोंयांत विरोध वाडत चल्ला। ह्या मेगा प्रकल्पाक विरोध करपा खातीर चांदोराय तसोच मेगा प्रोटेस्ट जालो। ढोल ताशे बडयत लोक सुवातेर पावले। ढोल बडोवन सरकाराक आनी सरकारा बरोबर गोंयकारांकय जागोवपाचो त्यांचो यत्न आसलो। MPTत कोळसो हाताळप बंद जावचो, कोळशाची येरादारी बंद जावची अशें तेंचें म्हणणें। गोंयच्या दर्यांचें राष्ट्रीयकरण करपाकय आंदोलकांचो विरोध आसा। कित्याक रेल्वेचे कोण वर्करी नाशिल्ले आनी मशिनरी नाशिल्ली जाल्यार जेन्ना सरकाराक गव्हर्मेंटाक खबर आसा की काम जावपाचें ना जाल्यार कलेक्टराची ड्युटी आशिल्ली की जी ऑर्डर जे भशेन ताणें ऑर्डर काडिल्ली काम करपाक ते भशेन ताणें ऑर्डर काडपाक जाय आशिल्ली की आयज काम जावपाचें ना। हें जालें जाल्यार आयज जे 5-6 हजार लोक हांगा आयिल्ले तांकां हे त्रास जावपा नाशिल्ले। सगळ्या लोकांनी दाखोवन दिलो की लोकांचो ह्या कोल हबाक आनी डबल ट्रॅकिंगाक पूर्णपणे विरोध आसा। काँग्रेस पक्षात काल आमच्या CLP मिटिंगेची ठराव घेतला आणि पार्टीने सांगला की आम्ही स्टँड विथ द पीपल ऑफ गोवा। लोकां तो नाका आमकां नाका कळ्ळें तुका आनी म्हगे फूल सपोर्ट हांवें काल डिक्लेअर केलो आसा। जे डबल ट्रॅकिंगचो कोल वता न्हू ते आमकां ओपोज म्हणून ऑलरेडी हांवें सांगलो आसा। तो लोक म्हणजे तुमकां स्पेशली चांदोर गिरदवले की आमगे गांव येता ते आमकां नाका। तो लोक आयज चोयला लोकां सपोर्ट लोकां तो नाका जाल्यार कित्याक जाय लोकांक डबल ट्रॅकिंग एक आमकां गरज ना। तो मुगे फूल सपोर्ट लोकां वता ना म्हजो MLA आसा कळ्ळें न्हू पूण लोक आसता न्ही हांव वचना। अशें आसा की तुमी बी CMA कडेन MLA एकट्यान जावन बी वचपाचें आसा। CMA फोन मारून काम बंद दवरपा लायला आयज जावपा आसलो कळ्ळें न्हू। सो हालीं आमी मिटींग फिक्स केली हाल पोताडे मिटींग आसा रिगार्डींग हो इश्यू आला। कितें दिसता तुका आज एक गोश्ट पळयल्यार आनी सरकारान आज जें काम सुरवात करूंक ना तें केन्नाच सुरवात करप ना। हे असोच एक गोश्ट कोंकणी पणजेचो आवाजाचें पयलें एज्युकेशनाक जालें आनी म्हाका दिसता खात्रीन की सरकार कोळशा बरोबर सरकारूय डबल ट्रॅकिंगाच्या नियोजित कामाचेर धडक मोर्चा पावला हें कळटकच उपजिल्लोधिकाऱ्यान बेगोबेग थंय धांव मारली। आंदोलकांनी उपजिल्लोधिकाऱ्या कडल्यान स्पश्टीकरण मागलें। आपूण कितेंच करपाक शकना ही तिची जाप आसली। डबल ट्रॅकिंगाचें काम आडावंक 9 तारखेकय हाचेकय व्हडलो मोर्चा परत हाडपाचे आसात। आंदोलकांनी शिटकावणी दिल्या। पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान उपरांत आपले स्टायलीत भाशण ठोकलें। त्याच्या उलोवपांतल्यान बेफिकिरी चड जाणवताली। पळयात। मेन गोष्ट म्हणटा सांगत आसा कोल गोंयान 1947 येता म्हणजे डिटेल रिपोर्ट आसा आनी गोंयान खंय येता MPTन येता। MPTंतल्यान तो फुडें वयता नो डावट हांव ना म्हणना। पूण जे विचार जे लोक आतां करून बसल्या थोडेशे पॉलिटिकल मुवमेंट केला एक सगळ्याक पॉलिटिकल हांव नांव घेना तांकां आनी कित्याक भाव दिवपाक जाय। तितून थोडे NGO मिक्स जाल्या तितून ते दाखयता की गोंयान कोल हब जातलो। हांव सरकारा वाटेन हांव म्हाज्या वाटेन गोंयान कोल हब करपाक आमी दिवचे ना। हो विशय जो आसा हे लोकांक जे दिशाभूल करता आनी खंयचे खंयचे लोकांक हाडटा आनी खंय करना
आता माझ्या मतदारसंघात आता इतले वर्साचो विषय आशिल्लो जे डबल लायन जे आसा नॅशनल प्रोजेक्ट आख्खे देशभर डबल लायन जाता. वी आर अ डेव्हलपिंग नेशन टू बी डेव्हलप्ड. वी कॅनॉट वेट एज अ डेव्हलपिंग नेशन एनीमोर. वी हॅव टू गेट डेव्हलप्ड. आणि गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, संदीप तुयेकर आणि प्रहर सावड्डेकर. सांगोड धारबांदोडेच्या हाय टेन्शन लायनीक जोडटले इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशनाक आणि सिरियल थंयची 2670 झाडां कापपाची परवानगी मागल्या. पूण गोवा फाउंडेशनान तेका हरकत घेतना जनहित याचिका दाखल केल्ली. मुंबई उच्च न्यायालयान ताची परवानगीक आव्हान दिलां. न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती जवळकर हांचे मुखार ही केस आसली. तांचे कडेन सनद नाशिल्ल्याचे तामनारच्या वकिलांनी मान्य केले. सद्याक कसलेंच विकास काम जाल्लें ना हेंवूय तांणी मानून घेतलें. जड काम करपी यंत्रसामुग्री थंयच्यान व्हेल्या, तशेंच बरेच कामगार थंयचो गाळ काडपात गुल्ल आशिल्ले अशी जनहीत याचिका दाखल केल्ली. सांगोळ्ळें एक इलेक्ट्रॉनिक सब स्टेशन जाता, त्या खातीर पायाभूत सुविधा उबारपाचें काम चल्लां. तेका आव्हान दिवपी रीट याचिका जनहितार्थ दाखल केल्ली. लक्षद्वीप प्रशासनाचो सल्लागार कृष्णमुर्ती कडेन उच्च न्यायालयान जाप मागला. गोवा 365 ब्युरो. कांदो बरोच वाडला. वाडलेल्या दरांच्या विरोधात महिला काँग्रेसीन आंदोलन चालूच दवरला. सोमारा तेंच्यांनी पणजी मार्केटा भायर पसरो मांडलो. कांद्याचें मोल बाजारात इतलें वाडलां की सोलचे आदींच दर आयकूनच दोळ्यांनी उदक हाडटा. कोरोनान दादल्यांची बोल्सां जाल्यार बायलांच्यो पर्सी रित्यो केल्यात. देखून अशा वेळार चडीत म्हयनो जावन रावल्लो कांदो तकलेक घासपाचो वेळ येयला. पयरूच महिला काँग्रेसीचे अध्यक्ष प्रतिमा कुतिनोन मडगांवचे पालिके मुखार वचून सवाय कांदे विकत सरकारच्या म्हारग कांद्याक सह दिलो. वेगवेगळ्या वाठारांतल्या बायलांनी प्रतिमाक सांगात दिलो. सोमारा दिसा तिणें पणजी मार्केटा भायर आपलो सवाय कांद्याचो पसरो उगडलो आनी सरकाराच्या विरोधात बोवाळ घातलो. पळयात. एवरी कॉर्नरांतली एक एक बायल येयल्ली आसा. जशें पेडणे साकून रेखा येयल्ली आसा, वालपय साकून रोशन आयिल्लें आसा, ताच्या बायलांक घेवन आमचे बाय मारिया आयिल्लें आसा तालिगांव साकून, मडगांव साकून लालन, प्रतिभा बाडेकर, अमिना, आमचे एंड्रिया, आमचे सगळे टीम आयज तुम्ही पयला आसतली रोशन आयलां कुडचोरे साकून. आमी टीम पयर मडगांवांत शनवारा आमी 25 रुपयान कांदो विकलो आनी इतलो डिमांड 25 रुपया कांद्याक लागून की कांदे आमचे 15-20 मिनटां भितर खोपले. आयज आमी पणजे बाजारांत आसात. तुम्ही पयला आसतलें ऑलरेडी 40-50 लोक घेवन गेले आनी कितले लायनीन आसा ते. म्हाका लज दिसता सांगपाक की सरकाराक इतलेंच कळपाक जाय, BJP गव्हर्मेंटाक इतलेंच कळपाक जाय की कांदो म्हणटा तो इट इज अ मेन एसेन्शियल कॉमोडिटी. घरांत आयज रांदचे कुडींत गेल्यार पयलो कांदो जाय पडटा. भाजी करतले कांदो जाय, रोस करतले कांदो जाय, दाळ करतले कांदो जाय. आतां दिवाळी पावली 14 तारखेर. हांव विचारूंक सोदतां, आनी दिवाळीक लोक फोव करतात, तरेकवार फोव करतात, रोस करतात, मुगा घाटे करतात, कितें कितें डिफरंट आयटम्स करतात. थंय कांदो गरजेचो. टुडे ओनली लुकिंग एट द ऑनियन्स रेट द वुमन ऑफ गोवा आर क्रायंग. वी आर रिप्रेझेंटिंग द 50% ऑफ पॉप्युलेशन दॅट इज वुमन. वी आर हियर ऑन बिहाफ ऑफ वुमन ऑफ गोवा. गोवा 365 खातीर पणजीच्यान इर्शाद शेख. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राय वाठारांतल्यान व्हांवपी व्हाळांत आयतारा राती कोणे तरी घातक कॅमिकल सोडिल्ल्यान बोळ जालो. सकयले वटेन मोठ्या प्रमाणात नुस्तें मेल्लें पळोवपाक मेळ्ळें. पंचायतीन मायणा कुट्टरीच्या पुलिसांक आफोवन हे कॅमिकल उदकांत सोदप्याचो सोद लावपाची विनवणी केल्या. राय हो शेतां भाटांनी भरलेलो वाठार. लोक शेतां रोयतात, नुस्तें पोसतात. पूण आयतारा एक इप्रीत घडलें. राती कडेन कोणें शेतांनी उदक घेवन वचपी व्हाळांत कॅमिकल सोडलें. परिणाम सकयले वटेनचें नुस्तें मेलें. लोकांनी हो प्रकार पळयतकच एकच खवदळ जालो. शेतांचेर ताचो परिणाम जातलोच. गोरवां हें उदक पियेलीं जाल्यार तांचो जीव धोक्यात येवं येता अशें म्हणत तेंच्यांनी पंचायतीक कळीत केलें. पंचायतीन मायणाच्या पुलिसांक पाचारण केलें. उदकाचे सॅम्पले व्हेल्यात. पुलीस गुन्यांवकाराचे सोदान आसात. थारिल्ली एक्शन जावपा जाय. कळ्ळें काय? केन्ना सोडटालो, कितले दीस सोडटालो, डेली सोडटालो, कितले म्हयने जालो तें आमकां कळपाक जाय. कळ्ळें काय न्ही? कित्याक आज हें आज पयल्यासा सोडटा जाल्यार आमकां खबर ना. कित्याक आमकां लोकांनी सांगिल्लें तशें आमी येवन आयज पळोवपाक मेळ्ळें. कित्याक आतां एरिया आमकां तेंच्या पुलिसांनी थारिल्ली
इन्व्हेस्टिगेशन करपाचें आनी तांकां लोकांक कळपा जाय कोण हो कालपेट आसा तो. सो तुमकांय मागता हें हायलायट करचें कळ्ळें तुका, हें जावचें न्ही कळ्ळें तुका न्ही. कित्याक आमचे इतले वर्सां आमचे ते हे वर्सभर आमचे नुस्तें पुसता हिंगा माणूस तांबे सगळे काजनां आहाय ते भुरगे जायती माणूस घेता हिंगा आनी नुस्तें पुसता हिंगा. आनी हें आतां उदक डायवर्ट जावन सगळें थिंगा जुवारी वयतलें आनी थिंगा व्हडलें व्हडलें नुस्तें थिंगा आसा भितर तेंय मरपाक शकता. आतां फॉरेन्सीक घेतले. हो फॉरेन्सीक येतले थिंगा आनी तांकां तेंच्यार आतां हिंगून सॅम्पल्स घेतले टेस्टिंग करपाक आनी ते आतां चोयतले. ज्या मुखार आतां वचून तांकां MPS सांग डायरेक्शन दिलां की थरली इन्व्हेस्टिगेशन जावचें कोण तो कालपीट आमकां कळचो. राती कोणी सडनली केमिकल कितें हाडून सोडलां ह्या फूल इंतू गेलां आनी हें कोणाक खबर पासून आसना. थिंगा सकाळी गणपतीचे भुरगे म्हजे बगले येयले आनी ते म्हाका सांगूंक लागले गोरवां मात सोडनाका मू थिंगा उदकांत सगळें नुस्तें मेलें मू. ताका लागून हांवें मागीर सडनली चॅक केल्यार हिंगा मेळ्ळें आनी ते सगळ्यांक बारबर रावन मागीर सगळीं सरपंचाक वॉर्ड पंचाक सगळ्यांक आपयन हाडले आनी आतां पुलीस कंप्लेन जावन हें जालां. हें नुस्तें मेळ्ळां तें थोडें नुस्तें ना ताचो तुमकां व्हिडियो आतां कट्टले सगळे. आनी हें आतां आमगेले गोरवांकारांकूय तेचे भाशेन सांगलां हे गोरवांक उदकांत जर बसलें जायत गोरवांक कितें रिएक्शन जायत वो तें उदक पील जाल्यार तें कितें जायत तें कांय सांगूंक जायना. आनी हे हेका लागून हांवें आमच्या वेटनरी हॉस्पिटलां पासून दोतोराक फोन मारून विचारलां आनी तें सांगलां कितें इनकेस सायड इफेक्ट मेळ्ळो इमिजिएटली आपल्याक कॉन्टेक्ट जावं मू आपूण रोखडे येता मू. गोवा 365 खातीर कुट्टरीच्यान रमेश नायक रावत. जे तरेन नवी मुंबई एअरपोर्ट घातला आणि पुनर्वसन जाल्ल्या लोकांक जमिनी आणि हेर सुविधा मेळून दिल्यात ते धर्तरेर गोंयच्या मोपा विमानतळ पिडेस्त धनगरांक नोकऱ्यो, एअरपोर्टात भागीदारी, जमिनीचे दर आणि उतर दिल्ल्या प्रमाण रिहॅबिलिटेशन पॅकेज दियात. बोडगेश्वर शेतकरी संघ आणि पेडणेची गोवा कुळ मुणकार संघर्ष समितीन मागला. मोपाच्यान कासारवर्ण्या पुनर्वसन जाल्ल्या धनगरांचे गोठे सरकार मंगळारा भूंय सपाट करपाचे आसात अशें कळटा. खंयचेच परिस्थितीत तेंचे हे गोठे मोडपाक दिवचे नात अशें म्हणत सरकारी यंत्रणेबरोबर 2 हात करपाची तयारी ह्या शेतकारांनी दवरल्या. मोपा विमानतळाचें काम सुरू जालां. थंय धनगर समाजांतल्या लोकांचो राबितो आसलो, तेंच्यो जमिनी आसल्यो, पूण तुमचें कासरवर्ण्या पुनर्वसन करता अशें म्हणत सांतेरी देवस्थाना कडल्यान जागो घेवन तांकां थंय घरां बांदून दिलीं बी. तांकां सनदी भेटयल्यो आनी जागे दिले. धनगर बोकडां आनी गायींचेर पोट भरतात देखून तेंच्यांनी आपापल्या जाग्यार गोठे बांदले. पूण हे गोठे बेकायदेशीर अशें म्हणत सरकारान ते भूंय सपाट करपाचें थारायलां. ही खबर कळटकच ह्या दोनूय संघटनांनी ह्या धनगरांक तेंको दिवपाचें थारायलें. मंगळारा सकाळी संघटनेचे वावुरपी कासारवर्ण्यांत धडक दितले. पळयात तेंचें म्हणणें. तर आमी मागता तुमचे मार्फत की सेंट्रल गव्हर्मेंटान हस्तक्षेप करचो आनी जे तरेन नवी मुंबय एअरपोर्ट घातला त्या विमानतळाच्या आधाराचेर मोपाचे लोक इफेक्टेड लोक जे आसात तांची जमनी गेल्यात, तांचो रोजगार गेला, तांची शेतां गेल्यात, तांची भाटां गेल्यात, ह्या मार्फत तुमी तांकां दर दिवचो, त्या मार्फत तांची नोकरी दिवच्यो, एअरपोर्टाक भागीदारी दिवची आनी मुख्य कारण म्हणल्यार तांकां जी रिहॅबिलिटेशन पॅकेज आसा आनी लँड एक्विजिशन जे पळय प्रोसेसा अंडर जे पळय कायद्या अंडर जे जे येता ते तांकां दिवचें आनी तांचो जो पळय डिमांड आसा तो पुर्ती करचो. परवा जर तुम्ही घरा म्हणपाक जर गेले आम्ही बोडगेश्वर शेतकरी संघ म्हापशे गोवा कुळ मुणकार संघर्ष समिती पेडणेचे आणि अख्ख्या गोंयाचे शेतकार भाव अख्ख्या गोंयचे भावाकडे आमचो जो कॉन्टॅक्ट जो आसा शेतकार भावाकडे सगळे जसे कोलाक जसे कोळशाक जसे तुम्ही सावटाक काल सांजभर भायर सरलेले न्हू तसे परवा सकाळी अख्ख्या गोंयच्या लोकांकडे विनंती करता हे आमची घरां मोडटली गोठे मोडटले आणि दादागिरी करतले म्हणून आम्ही हे मान्य करचे ना. गोंयच्या अख्ख्या गोंयच्या लोकांकडे आम्ही हे बोडगेश्वर शेतकरी संघा वतीन आम्ही अपील करता हे बारीक लोकांचे गोठ्याचे मोडपाचे प्रयत्न केला, घरां मोडपाचे प्रयत्न केला इलिगल म्हणून सांगून तेन्ना हांव मागता तुमचे अख्ख्या गोंयच्या लोकांकडे तुमी परवा आमकां सपोर्ट करपाक येवपाचे. तेन्नाचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान ह्या धनगरांचे पुनर्वसन करताना तांकां जमिनी, समाजघर आनी मसणभूंय बांदून दिवपाचें उतर 2017 दिल्लें. ते भायर उरिल्ली जमीन धनगरा खातीर ग्रेझिंग ग्राउंड म्हण राखीव दवरतले अशें उतर दिल्लें. जाल्यार थळावो आमदार बाबू आजगांवकारान धनगर भावांक 36,000 स्क्वेअर मीटर जागो दिता म्हणून सांगून कसली कसली स्वप्नां दाखयल्ली तेवूय आयकात तेच्याच तोंडांतल्यान. 14 प्रोजेक्ट इफेक्टेड फॅमिलीज एट मोपा तांकां थंय जमीन घेवन त्या जमनीन रिहॅबिलिटेट करपाचें पॅकेज एज अ सिंगुलर प्रॉडक्ट has been approved. तसो एअरपोर्ट आयल्या उपरांत
माझ्या मतदारसंघातले हर एक एम्प्लॉयमेंट हो पयलो प्रिफरन्स आमकां मेळपाक जाय आनी थंय नोकरी आमकां पयल्यो मेळपाक जाय. गोंय सरकारान सुरवे सावनच मोपाच्या शेतकारांची फटवणूक केल्या असो आरोप शेतकार करपाक लागल्यात. मोपाच्यान कासारवारणे जेन्ना शेतकारांक स्थलांतरीत केले त्या उपरांत सगळो गोलमाल चालला अशें संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सांगलें. ITI प्रशिक्षण आनी कायमस्वरुपी नोकऱ्यो दियात ही तेंची मागणी. पळयात. इतले त्रास जाल्यात थंय शेतकऱ्यांक की शेतकारच आतां उबे रावल्यात. सुरेश तळगडकर आनी नारायण साळगांवकर ह्या दोनी शेतकऱ्यांची घरां मोडली आनी नोटीस न दिता मोडली रात्यान. आतां जवळ जवळ 3 वर्सां जालीं त्या वेळी अशेंच भोंवतात, ते खंय तरी कोणाच्या बिराडाक रावतात. अशी ती दुर्दशा जाल्या. आज आयडिया उबी आसा पूण आज प्रशिक्षण ना. दुसरे ताणें सांगिल्लें की बाबा रे हांव जे लोक शेतकार आसात, जे पिडीत आसात त्या लोकांक प्रशिक्षण दिवन गव्हर्नमेंट सर्व्हिस दितलो. आज GMR ची नोकरी दिता. GMRची किती शाश्वती आसा की तो बाबा दवरतलो म्हणून. तो अशें तशें केलें जाल्यार लोकांक रोखडे नोटीसी काडटा आनी भुरग्यांक भायर काडटा. तर आमची मागणी आसा की 2022 जंय म्हणटात विमानतळ चालू जातलो, 2022 चड पयस उरले ना, फक्त आनी 2 वर्सां उरल्यात. पूण 2 वर्सां पयलीं ताणें तें प्रशिक्षण दिवपाक जाय आनी सरकारी नोकरी दिवपाक जाय. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामोलकर. साळांतल्या सरकारांक सरकारी मजत जाय. फाटल्या म्हयन्यांनी पडलेल्या पावसान शेता भाटांचें बरेंच लुकसाण केलां. सरकारान शेतकारांक ही लुकसाण भरपाय दिवची अशें ते मागतात. सोमार दिसा साळांतल्या शेतकारांनी गोवा 365 कडेन आपले उत्पाफे मांडले. फाटल्या पावसांत आमची शेतां आडवी जाल्यात, कुसून गेल्यात, शेताची वाट लागली अशें आडून सांगितले. तरीकय सरकारान ताचो आवाज आयकलो ना. आमकां सुविधा मेळोवन दियात आनी इवाड जाल्या शेताची लुकसाण भरपाय दियात तें मागतात. आयज आमी हांगा साळान शेताची कापणी आयज चालू करता. आयज खरें म्हटल्यार जेन्ना कोवीड चालू जालें सगळ्यान लुकसाण म्हणटा ती आयज शेतकाराची जाल्ली आसा. आनी पावसानय ज्या प्रमाणे पावस ह्या वर्सा पडला तेतूनय खुबशी लुकसाण शेतकाराची जाल्ली आसा. आनी हेतून खंय तरी शेतकाराकय एक आशा आसली की सरकार खंय तरी तांकां ह्या वर्सा तरी एक टोटली फ्री कापून दितलो अशें खंय तरी तांच्या मनान आशा आसली. पण तशें कांय जावंक ना. पूण आयज आमी सगळे शेतकरी हांगा जमलेले, हांवूय शेतकरी, एक हें येयलो की प्रसंग येयलो की आयज खंय तरी आमी शेतकऱ्यांक हेल्प करपाक आयज संदी मेळ्ळी. त्या निमित्ताने आयज हे मशीन आमी हांगा हाडून आयज सगळ्या शेतकऱ्यांक जी सावन कापणी आहा ती फ्री करून दिवपाचें आमी येवजलेले आसा. आनी तेन्ना आयज ही चालू आमी करता हांगाच्यान सुरवात. हांव म्हाजी जमीन आहा जवळ जवळ 8,000 स्क्वेअर मिटर आनी हांव दुसऱ्याची जमीन कशेंचा जो लक्ष्मण सोमा नायक तेचो सर्वे नंबर आसा 2447. हेचो हांवें भात लायिल्ले आनी ते बिल्स त्याच्याच नांवार तेणी सबमीट करून घेतले. पण तेची सबसिडी काय अजून येवंक ना. ते भात जवळ जवळ म्हाजे 40 क्विंटल आसले आनी ते एग्रीकल्चर चौकशी केले. ते म्हणटा की आमचे कडेन बजेट ना. म्हणजे आमच्या हे 40 क्विंटल भात घालपाकच बजेट ना. पण ते काय आमचे काय करार घेयना. म्हणजे तुमकां लुकसाण जाता. लुकसाण जालें. सबसिडीच दिवंक ना. तो सर्वे नंबर 2447 आसलो. कितके वर्सां जाली? पूर इल्ले न्हू ते हेका ना. तो भायर आसलो, भायली जमीन ती. कितके वर्सां जाली? गेल्या वर्सा डिसेंबरान. तुमकां काय मेळूंक ना? काय मेळूंक ना. म्हाका फक्त म्हाजे जमनीचे फक्त लुकसाण भरपाक पूर इल्ले तेचे फक्त 7,000 दिले आनी 40 क्विंटल हांवें भात घातले ते पयशे ना. सादारण कितके येवपा जाय आसले तुमकां? 40,000 येवपा जाय आसले. जेन्ना महापूर येयलो आनी वर्सा वर्सा ओवर येता हांगासर जाणा तेन्ना लोकांची लुकसाण भरपाय जाता ती लोकां शेतकारांक मेळना. कोणाक मेळटा कोणाक मेळना. ते खूब लुकसाण जाता. तेन्ना कितें तरी शेतकऱ्यांक लागून सरकारान करपाची ही आमची अपेक्षा आसता. पण तशें कांय जायना. आश्वासन दितात पण जायना. तशेंच जेन्ना हांगासर साळान लायट वयता जवळ जवळ 2-3 वर्सां जाता तो कोणीच प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक ना. तेन्ना सब स्टेशन 13 वर्सां सरकारान जमीन घेतलेली आमची साळांच्या लोकांची 13 वर्सां. पण तेचो कोणीच पाठपुरावो करता मेघाशम रावतान केल्लो आहा जाणा. आनी तुमकां आतां मेळोकूच ना ह्या फावटीचे कांय? ना मेळोकूच ना. गोवा 365 खातीर साळांतल्यान महेश गोवेकार. गोवा कस्टम अधिकाऱ्यांनी 345 ग्रॅम वजनाचें भांगर धरला. दुबयच्यान मुंबय वयतल्या विमानांतल्यान हे भांगर चोरयां व्हरपाचो यत्न जाल्लो. सीज केल्ल्या भांगराचें मोल
15 लाख जाता. कस्टमर 345 ग्राम वजनाचे 15,42,098 रुपया किमतीचे भांगर विमानतळार धरले. दुबयच्यान आयिल्लो इंडिगो एअरलायन्स 6C8445 ह्या विमानांतल्यान ते हाडलेले. पॅसेंजर सिटां पोंदा ते लिपोवन दवरिल्ले आनी मागीर स्टाफाचे मदतीन भायर काडपाचो बेत आसलो. पूण कस्टम अधिकाऱ्याचे शिटूकसाणेक लागून हो बेत फसलो. 2020 ह्या वर्सा गोवा कस्टमान 6.67 किलोचे सुमारे 2,50,00,000 भांगर दांबोळी विमानतळाचेर सीज केला. गोवा ते शिटवा खातीर वास्कोच्यान हिरो महालय. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. भारतांतल्यो एक्टिव्ह कोरोना व्हायरस केसी फाटले 4 दिसां सावन 6 लाखा सकयल गेल्यात. एक्टिव्ह केशींचो आंकडो 5,61,000 जाला. एकूण केशींचो आंकडो 82,29,000 पावला. जाल्यार एका दिसात ह्या केसींनी 45,000ची मजल मारल्या. भारतांत एकाच दिसात 45,231 केसींची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरांनी 496 जाणांक मरण येयलां. जाल्यार 53,285 पेशंट बरे जाल्यात. आतां मेरेन भारतांत 82,29,313 कोविड-19 पॉझिटिव्ह केसी नोंदयल्यात. एक्टिव्ह केसी 5,61,000 जाल्यात. 1,22,607 जाणांक मरण येयल्ल्याची नोंद जाल्या. जाल्यार 75,44,798 जाण बरे जाल्ल्याची सुखदिणी बातमी आसा. शेजार राज्यांचेर नदर मारीत जाल्यार दिसून येता शेजारचो महाराष्ट्र अजूनय आघाडीचेर आसा. 16,83,000 हो थंयच्या कोविड केसींचो आंकडो. 8,27,000ची नोंद करत फाटोफाट येता आंध्र प्रदेश. कर्नाटकांतलो आंकडो 8,25,000 गेला. तामिळनाडूंतल्यो केसी 7,27,000 जाल्यात. जाल्यार उत्तर प्रदेशांत होच आंकडो 4,83,000 पावला. संवसारीक परिस्थितीचो नियाळ घेत जाल्यार दिसून येता एकाच दिसात संवसारांत 4 लाख केसींची नोंद जाल्या. संवसारीक केसींचो आंकडो 4,68,00,000 पावला. 12,05,000 पेशंटांक मरण येयलां. जाल्यार 3,37,00,000 लोक बरे जाल्यात. आनी कोरोनान चड पिडलेले हे 5 देश. अमेरिका सगळ्यांत फुडें 89,52,000 हो थंयच्या केसींचो आंकडो. फाटोफाट नंबर लायता तो भारत 82,29,000ची नोंद करत. त्या उपरांत 55,16,000ची नोंद करत येता ब्राझील. रशियाच्यो केसी 16,36,000 पावल्यात. जाल्यार फ्रांसान 13,31,000चो आंकडो हुपला. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. 4 नोव्हेंबराक गोंयांत नितळ वातावरण आसतलें. 5 आनी 6 नोव्हेंबराक मात पावसाची शक्यताय आसा. मंगळारा गोंयांत कांय कडेन वातावरण दमट आसतलें. ह्या दिसा चडांत चड 33 डिग्री सेल्सियस तापमान वाडूं येता. जाल्यार उण्यांत उणें ते 24 डिग्री सेल्सियस आसतलें. सोमारा राती कडेन गोंयांत पावसाचो शिंवर जावं येता. मंगळारा मळबांत कुपां दाटिल्ली दिश्टी पडटली. सकाळच्या वेळार वातावरण दमट जावं येता. उणेंत उणें 24 जाल्यार चडांत चड 33 डिग्री सेल्सियस तापमान जावं येता. हवामान खात्याचो हो आदमास. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. कोरोना अजून उलगलो ना. पाळुया सोशल डिस्टन्स, बाळगुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. तर मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.